30 उजगांवां रावपी मारुती चारी गोंयांत तशेंच महाराष्ट्रात इंजिन मॅन म्हणून फामाद। फाटली 43 वर्सां मारुती टाटा कंपनीच्या गाडयांची इंजिनां दुरुस्त करता। टाटा कंपनीच्या गाडयांची इंजिनां दुरुस्त करपाचे बाबतींत मारुतीचो हात धरपी कोण गोंयांत ना। इंजिन दुरुस्तीच्या क्षेत्रांतली मारुतीची कामगिरी पळोवन टाटा कंपनीन ताका 5 फावटी भांगरा पदक दिवन ताचो भोवमान केला। मारुती तिस्कार एक गॅरेज चलयता। फाटल्या 43 वर्सां सावन तो गाडयांच्या इंजिनाची दुरुस्ती करता, खास करून टाटाच्या गाडयांची। केन्नासून तुमी हे इंजिनाचें काम करपाक स्टार्ट केलें? 1978 78 तेज्या पयलीं काम शिकपा आसलो न्हू। खंय आशिल्लो? अंजला उजगांव कायतान खंय आशिल्लो? कितले वर्सां शिकलो तूं? थंय 7 वर्सां 7 वर्सां पयलीं गॅरेज जाता। तेन्ना तूं कितले वर्साचो आशिल्लो? 1956 जल्मला। तूं कितले वर्साचो आशिल्लो? म्हाका तेन्ना पण काम शिकपाक गेलो तेन्ना हांव 10 वर्सां आसतना शिकपाक गेलो। 10 वर्साचो आसतना चवथी शिकून गेलो। चवथी शिकून इंजिनाचें काम शिकलो। चवथी शिकून गेलो। खण वेवसाय सुरू आशिल्लो तेन्ना दर वर्सा 350 परस चड गाडयांची इंजिनां ताचे कडेन दुरुस्ते खातीर येतालीं। ह्या कामा खातीर मारुती कडेन 25 परस चड कामगार कामाक आशिल्ले। मात आतां खणी बंद पडिल्ल्यान ताचो वेवसायाचेर परिणाम जाला। फकत 50 ते 60 इंजिनांच दुरुस्ते खातीर येतात। चड काम नाशिल्ल्या कारणान आतां फकत 6 ते 7 कामगार ताचे कडेन आसात। आज पर्यंत कितले गाडयांची इंजिनाची रिपेरिंग केल्या? एका वर्साक कमीत कमी 300 350 सुद्दां इंजिनां बांदली एका वर्साक। तेन्ना गाडी खूब आतां मातशे 2011 कमी जाले। मायनिंग बंद जालें। आतां नेत्रावळी कारवार धरून सगळे कंप्लीट फूल। अशें आयको येता की तुमी हे इंजिनाची किंग आसा आनी महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्यान सुद्दां तुमचे कडेन गाडी येताल्यो, अजुनूय येता? अजूनय येता, पूण मायनिंगाचो इफेक्ट बसला? मायनिंगाचो इफेक्ट चड बसला। सो पयलीं कामगार कमी आशिल्ले काय चड? पयलीं कामगार चड आसले, सो आतां कमी जाले। आतां चड, पयलीं 35 सुद्दां कामगार आसले। चोरी आसतना इंजिनाच्या कामाक गाडी येता। अनिल, भरत आणि आग्नेल हे 3 कामगार मारुती वांगडा गाडयांचे इंजिन दुरुस्तीचे काम करता। फाटली 40 वर्सां जाली ते ह्याच गॅरेजीन कामाक आसात। कितले वर्सां जाले इंजिनाचें काम करता? रिटायर्ड जाले। तो पयलींची इंजिन आनी आतांची इंजिनां कितें फरक आसा? बरें आशिल्लें। सो आतांची इंजिन सारकी। तुमी केन्ना कामासून हांगा येयल्ले? 95 सून हांगा आसा। तुजें नांव कितें? अनिल। आनी तेजें? सो दोगी इंजिनाचें काम करता? सो आतां तुमी इंजिनां बांदपाक शकता। सो कसले कसले गाडयांची इंजिनां बांदता? टाटा कंपनी। उजगांव हांगसरले मारुती चारी हेंचे गॅरेजीन इंजिनाचें काम बऱ्या पैकी केलें वयता। महाराष्ट्रांत तशें कर्नाटकांत मारुती गॅरेज म्हटल्यार प्रसिद्ध आसा। मारुती हो भुरगो ल्हानपणी 10 वर्सांचो आसतना तेणें इंजिनाचें काम करपाक शिक्षण घेतलें, पूण तेजें शिकपाक मन नाशिल्लें, पूण फक्त इंजीन कशें बांदप हेजें ताका ज्ञान चड आशिल्लें। ताका लागून तेणें 1978 हांगा उजगांवक एक गॅरेज घेतली आनी मारुती गॅरेजी ह्या नांवान ही प्रसिद्ध जाली, कारण त्या वेळार हांगा मायनिंग मोठ्या प्रमाणान चलतालें। वर्साक ते 350 वयर इंजिनां ट्रकाची बांदताले। ताका लागून ताका टाटा कंपनीन 5 वेळा गोल्ड मेडल दिवन ताजो सन्मान केल्लो आसा। त्याच बरोबर बाकीच्या आनी कितलेशेच संस्थांनी ताजो सत्कारूय केल्लो आसा। मुख्य म्हणजे आज मायनिंग बंद पडून कितलीशीं वर्सां जालीं, आज 350 इंजिनां बांदपी मनीस आज 50 ते 60 इंजिनां बांदता वर्साक। तेजे वयल्यान दिसून येता मायनिंगाचो इफेक्ट कामगारांकूच न्ही, ट्रकवाल्यांकूय न्ही, गॅरेजवाल्यांक कसो फटको बसलो हें दिसून येता। उजगांवच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश चारी।